अयोध्या श्रीरामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सोहळ्याच्या फाटभुंयेर सोमारा 22 जानेवारी गोंयांत भौशीक सुट्टी जाहीर केल्या। सरकारी खाती, बँको, शाळा सयत हेर आस्थापनाय बंद आसतली। नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट खाला शेनवारा हो नवो आदेश जारी केलो। 22 जानेवारी 2024 दिसा मोठो उत्सव जावपाचो आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा की अयोध्या हांगासर श्री राम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा आनी व्हडलो उत्सव आनी सगळ्या देशभरात हो उत्सव मनयलो वयतलो। त्याच बरोबर 17 जानेवारी 2024 दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफिस जी आसा तांकां हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली। ताचे उपरांत आयज म्हणजेच सोमारा जो उत्सव जावपाचो आसा ताचे खातीर आयज अशें डिक्लेअर केला की पब्लीक हॉलिडे म्हणजे जशें गव्हर्मेंट ऑफिस हांकां पब्लीक हॉलिडे मेळटाली तशीच आतां बँक, शाळा आसतले, स्कूल्स आसतली, कॉलेजीस आसतले, सगळ्यांक म्हणजे जशी आमकां पयलीं हॉलिडे पब्लीक हॉलिडे मेळटा तशीच आतां सुद्दां 22 जानेवारी 2024 दिसा हो जो उत्सव आसा ताचे खातीर सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर केला। आनी हो जो उत्सव जावपाचो आसा तो आख्ख्या देशभरात हो उत्सव जातलो आनी सगळी कडेन हो उत्सव मनयलो वयतलो। जाल्यार ही जी पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर जाला आनी तो जो एक्ट आसा तो म्हटल्यार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट हाच्या खाला हो जो निर्णय घेतला आनी हो जो आदेश आयला तो म्हटल्यार सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे मेळटली। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आश्वेकर।